शिरगांव पेजेचें फेस्त गोंयभर फामाद. हांगा लोक आंगवण करतात आनी पुराय जाली काय पेज जेवपाक येता म्हूण मागणी मागतात. इस्टर जाले उपरांत पयल्या आयतारा हे वार्षिक फेस्त जाता. पळोवया शिरगांवचें फामाद पेजेचें फेस्त. ती चालती मनशां आमी आमकां आरमारी भाशेन दिव आमकां वाट दाखयता. वय जेसू सारकी आमी जावंक सोदता. मारये भाशेन साद्या वाटांनी आमी जावंक फावो. हांगासर एक परंपरा आहा की लोक न्हू खूब पयसून येता. पयसून येताले पयलीं न्हू अशे लोक येताले व्हड्यानसून येताले. पूण ते व्हड्यानसून येताले म्हणून तेंकां कितें आहा ताणून येताले मीस आयकताले पेज जेवन आनी पेज घेवन बीन ते वयताले. चांदूरसून येताले, सावड्यासून येताले, काणकोणसून येताले. पूण आतां ती व्हडी गेली. पूण आतां लोक सगळे आतां येता. आमच्या इश्ट जाल्या उपरांत पयलें फेस्त हें जाता हांगासर. ते मडक्यांनी करता आमी. रातचे 2 आमी उजो घालता. रातचे 2 पेज जाता म्हटल्यार आमकां सकाळी 4 जाता आनी सकाळी 7 पेज वाडपाक सुरवात करता आमी. 7 ती 12 1 मेरेन पेज जाता. हय लोक एक जान जगात येता. 7 हांडे काबार जाले आमचें काम सोंपलें. कितले हांडे? 7 हांडे पळय. 7 मडक्यो हांडे म्हटल्यार मडक्यो. 7 मडक्यांनी पेज काबार जाली की सोंपलें. अशें आनी हे सगळो फटकार दिता देपो. सगळं करत जपो करता आमी फक्त हें काम करून घेवपाचें. आनी आमची आई हांगासर 50 वर्सां पयलीं दूद जेकताली. आनी आमची आई 2012 एक्सपायर जाली. तेजे उपरांत आतां आमची बायल आनी आमी धंदो चालू दवरलेलो आहा. आमी प्रत्येक हांगासर एका पेजीचेर आमी येता. गारो रोयताय ते आनी कोत्ता आनी म्हाजी उस्तुयताय. इतली 15 होंडोन जायते ते म्हाजी होंडोना वयर काडली म्हणटो सुकयताय. सुकयले म्हणटो मागीर ते हें काडटाय, हें कोत्ताय, बांदताय आनी मागीर ते रेडी कोत्ताय. ते एका भुरग्यां जाणट्यांकूय बरें, कबाटांकूय घालताय. साणस मारता. मडगांवां सायकलिंग विशीं जागृती करूंक सायकल रॅली जाली. इंटरनॅशनल फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स ऑन सायकलिंग रील्स ऑन व्हील्सच्या निमतान हे रॅलीचें आयोजन केल्लें. रॅलींत ऑलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अमेरिकेचो आलेक्स ग्रेवाल वांटेकार जाल्लो. Wonderful to be here, wonderful climate, wonderful people, very relaxing, very enjoyable today. So very wonderful place to ride. So I rode yesterday and today and I enjoyed it very much. Yeah, so the traffic was not so much and the people were very friendly.
Yeah, it's a very beautiful place. What message you giving for goal? You know, the bicycle is a great tool for society. So it's very easy to make it 10 kilometers to go to work, and it puts you more in touch with people in life, and it's good for everybody. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.